Saint Francis Kids of Almeida Vado. Opposite of Almeida Vado. Every year they organize this fishing competition. In this season, August सुरुवात जाली मागीर सगळे भुरग्यांक भायर हाडप आपल्या घरांत आनी ट्रेडिशनल आदी लोक कशे गरोयताले हे फिशिंग तांकां शिकोवप धाकटिल्या भुरग्यांक हांगा पळयत जाल्यार चडशीं धाकटी भुरग्यां चेडे तशीं चेडवां इट्स अ गुड इनिशिएटीव बाय द पीपल ऑफ द वॉर्ड ऑफ Almeida Vado and it brings everybody together. आतां जे एल्डर्स आहा वाड्या वयले जे आमचे वडील म्हणटा आमी तांकां ते आहा ते आयज घुमटां आनी सगळे हे वाजोवप करतले म्हणजे दे वील प्ले द ट्रेडिशनल घुमट दे वील प्ले द ट्रेडिशनल म्युजीक वीच आवर फोर फादर्स हॅड स्टार्टेड म्हणजे पोर्तुगीज काळा पयलींसून हे ट्रेडिशनल घुमटाचें म्युजीक आसलें आनी हे आमचे Almeida Vado पार्रा हे फामाद हिंगासर आमी सदांच म्हणटा की हे ट्रेडिशनल म्युजीक फिशरमॅना मदेकाच फामाद पण हे इंटिरियर ऑफ रुरल गोवा जे आमचे पार्रा विलेज रुरल गोवा आमी अजून वचून म्हणटा इट इज नायसली डेवलप्ड इंटू स्मॉल हाऊसेस ओवर हियर सो दिस इज वेर वी कीप द ट्रेडिशन अलाइव अँड वी ब्रिंग द पीपल टुगेदर. ट्रेडिशनल फिशिंग कॉम्पिटिशन आमचे सेंट फ्रांसीस किड्स Almeida वाड्याचे यूथ तशेंच वडील दर एका वर्सा हो ट्रेडिशनली ते करताले आनी म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सां जाली हो जायनासलो आफ्टर कोवीड दीस कॉम्पिटिशन हॅड स्टॉप्ड आनी हुंय हुंय आमकांय दिसलें की ट्रेडिशन्स जे जावन आसा आमचे गोंयचे आनी द स्पेशलिटी ऑफ दीस इव्हेंट इन आवर कॅलेंडर इयर ऑफ पार्रा इज दॅट आमची घुमटां ट्रेडिशनल घुमटां जी जावन आसा ते वाजयतात आफ्टर द फिशींग कॉम्पिटिशन इज ओवर. सो गांवचे यूथ तशेंच गांवचे वडील ते मेळोन हो इव्हेंट घडयतात आनी सेंट फ्रांसीस किड्साची एक खासियत जावन आसा लोकांक आख्ख्या पुर्राच्या लोकांक तशेंच वेगवेगळ्या दुसऱ्या गांवच्या लोकांक आरपोरा नागोवाचे लोक जावं ते आमचे कालांगूट मतदारसंघाचे लोक जावं ते आनी गोंयच्या मतदारसंघाचे लोक जावं सगळे जाण ह्या स्थानाचेर येतात फिशींग करपा खातीर फिशिंगाच्या मोगा खातीर आनी ट्रेडिशन्स जागो दवरपा खातीर टू कीप आवर ट्रेडिशन्स ऑफ गोवा अलायव. घुमटां वाजोवप तशेंच फिशींग करप आमच्या पर्रा व्हडल्या गांवांत म्हाका दिसता हो ट्रेडिशन आमी जागो दवरूंक जाय आनी दर एका वर्सा पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ हे वाडपाक जाय म्हणून आमी हो ट्रेडिशनल इव्हेंट आमच्या गांवांत दवरतात.